Tavami Bola Santosa Sumia Samortuja Gata Stuti Boda Ullasa Jevna Tuja Sekicha Jevna Tuja Sumia Urpe Nami Aidya Bhakti Moga Tuka Mihasita Harsa Mona Nisa Puji Stuti Gata Varadan Balidan Tuka Mihajita बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्ताचे मोगाच्यानो आयची देवस्तुती आमकां जेजूच्या येण्या खातीर बरोशा जागेर रावंक उलो दिता. आधुनीक समाजेन खंयच्याय मनशा खातीर राखून रावचें कश्टाचें फायद्या नातिल्लें निराशयाचें आनी व्यर्थाचें जालां. पूण जेजू आमकां आयच्या शुभवर्तेन तिरासायेन आमकां दिल्लें काम आमी बऱ्या रितीन करून बऱ्या सेवाका बरी जेजूच्या येण्या खातीर राखूंक उलो दिता. तर मोगाच्यानो सोम्यान येवचे घडयेक आयतेपण दाखोवन जिवंक जाय अशी कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. तशेंच आज जल्म दिवस संभ्रमच्या वृद्ध भाव प्रणय प्रेरा पासत आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमी केल्लीं सर सुखी वळखून घेवया आनी देवतांत तूं बोगसणे मागोवन नितळ खळसान हायसो मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समयायती करया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुका भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संवकार म्हणीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुका भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव तुम आमचे काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakrut कर, Sumia kakrut कर, Krista kakrut कर, Krista kakrut कर, Sumia kakrut Somia kakrut कर. प्रार्थुया. महिमेवोन देवा सर पदवेदारा बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साकरी करूंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलान रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताळ भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोन्नी आयलें. अशें सर मनशांनी पाताक आदरले जाल्ल्यान मोन सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. एक मनशाच्या पातका वरवीं सोमेस मेले वय हाच्या परिणाम त्रास
देवाची कृपा देणी आनी ताच्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उद्देशी मनशाक मेळिल्ली देणी आनी चड वर्ती म्हणयेत. एक मनशा वरवीं ताच्या पदका लागून मोर्नान आपली राजवटकी चलयली ते खरें, जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनी कितलो व्हरतो. देवा तांव दराड कृपा आनी नितीवानपणाचे धर्मांत देणे जोडिल्ली त्याच क्रिस्ता मरिफात जिवी सोडटली आनी राजवटकी चलयतली. तर जशें एक मनशाच्या पदका वरवीं सगळ्या मनशाकुलाक कस्तीचें परमान फावो जालें, तशें अनेक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशाकुलाक सुटका आनी जिवीत लाभता. जशें एक मनशाच्या अभिदयपणा वरवीं चड मनीस पातकी जावंक पावले, तशें एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं चड मनीस नितीवन जावंक पावतले. पूण पातकाचो सांको वाडटना ताच्याकी अदीक दशमान देवाची कृपा वाडली. अशें मरणा मुखान पातकान राजवटकी चलिल्ली जाल्यार देवाची कृपा आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां सश्टाच्या जिविता पावयता, त्या नितीवानपणा वरवीं राजवटकी चलयता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटोनियो तुका नाका जाल्यो, पूण तुज्या उतराक म्हजे खान उक्ते केले. होम आनी दोश परिवार बलियो तुका मानूंक नात, तेन्ना आबळे हांव येता म्हणलें हांवें. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कवळ्यान म्हजे विशीं सांगिल्लें आसा. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजे धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रंबोवन आसा. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सोडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांवें दंपोवंक दवरूंक ना. हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजी वाट पळोवन आसली तुजें तें उल्हासून संतोसून बगूंक. तुज्या जैता थंय उल्हासान भोगतली. कितलो वतो आमचो देव अशें सदांच म्हणूंक फावो. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. सर्वेस्पोराचे जय alleluia. सर्वेस्पोराचे जय alleluia. 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 सर्वेस्पोराचे जय alleluia. मनशा पुता समोर उबे रावूंक फावो जायशें तुमी कळनासतना मागा आनी जागृत रावा. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पोराचे जय Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी खेदळा पाटी येता गाय म्हूण ताची वाट ते पळेवनूच रावतात. आपलो धनी पाटी येतना जागे रावून तयार आसा ते साकर भागीस सय. खरेंच हांव तुमकां सांगता, धनीच आपले कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येतना जागे आसा ते साकर
बागीस सई. देवाचे उतर हे वाकरणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलाचेर थोडो आमी नियाळ करचो जाल्यार पयले सुवातेर आमकां तें पळोवंक मेळटा. जेजू क्रिस्त सांगताच हर एकल्यांक, तुमचें काम तुमी करा आनी खंयचोय वेळ काळ जावं दी, तुमी दिल्लें काम करीसे. आनी हाका पुरक जावन एक ल्हानशी काणये रुपार जेजू शिकोवन दिता. धनी घरा पाटी येवच्या वेळार तो काम करनासतो साकोर सुबागी, अशें हें मोठव्यान जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलांत लोकांक शिकयता. तर हाजो नीज अर्थ कितें, कशें आमी आयचो वांजेल समजून घेवयेत. जेजू आमच्या कामा विशयान उलयता की आमी दफ्तरांत करचें काम जावंक पुरो, वा ऑफिसांत करचें काम जावंक पुरो, वा इस्कॉलांत आमी करचें काम जावंक पुरो, स्टुडंट जावन एक विद्यार्थी जावन तुवें शिकचें तें शिकप जावंक पुरो. जेजू ह्या विशयांत उलयता की खंयच्या विशयान जेजू उलयता. जेजू हाज्या की एक स्टेप मुखार वचून चिंता आनी उलयता. तर आयज वांजेल आमी अर्थ करीत जाल्यार आमी एक सवाल विचारूंक जाय, आनी हें सवाल नवेंच कांय न्ही खंडीत जावन आमकां आमी सर्वांनी विचारला का जबाब आमी दिल्या आमच्या दुतोनीच्या वेळार. आनी तेंचो सवाल आज हांव परत करता. त्या देखून दुतोन विचारल्यांक फाटीं येवयेत. देवान तुका कित्याक रचलें? देवान तुका कित्याक रचलें? 4 मार्क्साचें क्वेश्चन, 4 आन्सर आसात, 4 आन्सरांक उत्तर आसाचे. देवान म्हाका रचलें टू नो हिम, ताका जाणा जावंक, टू लव हिम, ताजो मोग करूंक, टू सर्व हिम, ताजी सेवा करूंक, आनी चवथ्यान टू बी विथ हिम फॉर एवर, ताज्या सांगाता सस्नाच्या सस्नाक जियोंक. ह्या 4 कारणां खातीर देव आमकां रचता. आनी आमच्या रचनेचो उद्देश जावन आसा आमच्या जिवितांत हे 4 वस्तू, 4 उद्देश आमी जारी करूंक जाय. आमी मरण पावच्या म्हणसर हे 4 संगती आमी उडास दवरून ते 4 संगती विशयांत आमी काम करूंक जाय. आमची जिणी ह्या दिशेन आमी जरोंक जाय. तवळ मात्र एकलो साकोर आपल्या निमाण्या गडिता म्हणसर, निमाण्या वेळा म्हणसर आमची सेवा करता म्हणल्यार आमकां शिकोवन दिता. तर मोठव्यान टू नो हिम, ताका जाणा जावचें कशें. देवाक जाणा जावंक 2 विधान आसात, 2 रित्यो आसात. पयली रीत जावन आसा हो संसार. देवान हो संसार रचलो, संवसारांत असल्यो 4 वस्तू रचल्यो, 4 जिवी जंतू रचल्यो. जर तर अर्दो व्हडलो संसार देवान रचला तर हो संसार रचल्या फाटल्यान कोणगी एकलो रचणार आसा. आनी त्या देखून त्या रचणाराक हांव नमन करता. त्या रचणाराक हांव जाणा जाता. आनी त्या रचणाराचे रचनेचें काम मुंदरण व्हरूंक ताणें म्हाका आपयलां. त्या रचनेच्या कामांत भागीदार जावंक ताणें मनशाक जावन म्हाका आपयलां. त्या देखून हांव हो संसार रचणी करच्या कामांत भागीदार जाता, देवाच्या कामांत भागीदार जाता. दुसऱ्यान देवाक वळख जावचें वा जाणा जावचें दुसरें रूप आसा वांजेल, पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक वाचल्या निमते हांव देव कोण म्हणून हांव जाणा जाता. दुसऱ्यान दुसरो उद्देश एका मोग करूंक. मोग सांगतना मस्त व्हडलो शब्द, जायते रितीचो मोग आसा. भुरग्यांनी आवय बापायन करचो मोग, आवय बापायन भुरग्यांक करचो मोग, हांवें म्हज्या देशा खातीर करचो मोग, 2 जाणां तरणाटो तरणाटी तांच्या मदीं उपजोवचो मोग, काजारी साक्रामेंतांत उपजोवचो मोग, अशे जायते तरावळ रितीर मोग आसा. पूण असलो खंयचोय मोग संपूर्ण आनी परिपूर्ण मोग न्हय. जर तर संपूर्ण आनी परिपूर्ण मोग केवल आमकां पळोवंक मेळटा त्रिंदादितय. आनी म्हाका मोग करूंक आपयतना देव म्हाका ताज्या मोगांत भागीदार जावंक आपयता. तो संपूर्ण मोग देवाचो, त्या देवाच्या मोगांत त्रिंदादेच्या मोगांत म्हाका भागीदार जावंक आपयता.
आनी अशें हर एकलो क्रिस्तांव हर एकलो व्यक्ती त्या देवातय एक जावन देवाचो मोग साकोंक आनी तशेंच देवाक पाटी मोग दिवंक तो संपूर्ण मोग एकामेका एक्सचेंज करूंक आमकां आपोवणें दिता. आनी तिसऱ्यान टू सर्व हिम, ताजी सेवा करूंक. देवान आनबुडव्याक विशिश्ट रितीर ताजी सेवा करूंक म्हणून रचल्लें आनी विंचल्लें. आनी देवाच्या मुखार हर एक वेळ ते रावन देवाची स्तुती गायतात. आनी देवान मनशाक आसतना मनशाकी पयले सुवातेर देवाची सेवा करूंक देवाचो उद्देश म्हज्या जिवितांत जारी करूंक देव आपयता. आनी दुसऱ्यान एकामेकाची सेवा करूंक देव आपयता. आनी चवथें आनी निमाणें टू बी विथ हिम फॉर एवर, ताज्या सांगाता ससनाच्या ससनाक जियोंक. हो जावन आसा मुख्य उद्देश. जायते फावटी आमी चिंता म्हज्या जिविताचो उद्देश जावन आसा पयशे करूंक, म्हज्या जिविताचो उद्देश बरें शिकप जोडूंक, बरें घर जाय, बरें कार जाय, चड पयशे जाय. ह्यो सगळ्यो वस्तू जाय नाका म्हणून हांव सांगना, ते वायट म्हणून हांव सांगना. आमी ह्या संवसारात जी येतना हाजी सर्वांची गरज आसा, पूण प्रमुख उद्देश जावन आसा देवान म्हाका रचल्लो ताज्या सांगाता एक जावन जियोंक. हांगा जी येताना आनी हांव मरण पावले उपरांत सर्गा राजांत देवा सांगाता जियोंक. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलांत आमकां शिकयता धनी घरा पाटी येता म्हणसर आपले कमर बांदून कोण सेवा करता, धन्याची वाट राखता तो साकोर बागे. आमी सर्व साकोर देवा मुखार. देवान आमकां रचलो उद्देशच हे 4 विशय. आनी त्या देखून हर एकल्यांक आमच्या निमाणे घडी म्हणसर निमाण्या दिसा म्हणसर आमी हे 4 विशय मोतीन दवरून आमी आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक जाय. त्या देखून आयचे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना मागया आमी त्याच देवा लागीं, तूं आमकां कृपा दिवन दी, आदार दिवन दी, ताज्या वाटेन चमकोंक, ताज्या वाटेन जियोंक, ताजे ते एक जावंक, ताजो मोग करूंक जाय जाल्यार कृपा आनी आदार तो सुदैव आमकां दिवन दी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प उदार देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या आनी महिमेक आमच्या कपय सभेच्या दावाक सरस्वर मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी गल्यांत त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळाय आमकां दे. तुज्या सेवकान भेटयल्ल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मौन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमचे काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
मोगान आमी ताजें मरण समरमतां जिव्या बावरतान ताजें पुन्हा जिवंतपण परगडतां तिर बरवशान ताज्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतां देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरे आमी तुजी स्तुती गायतां पवित 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 दळपराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा खरोच पवित्र तूं तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दीर वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणी कराराचे रगत पातकांच्या बोक्साणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत हे वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावर्त सो गुड परगटूया सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पोवन आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवंड आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेर आमी सुमेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची एकाकूद कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अहंकार मुरये देवाचे माये सांगाती बगेवन धर्मदूतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना देर घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सेवेला मुशिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां धाडलें म्हणून दिवं नाका पूण वायट विज्ञानांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दाय कुण्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोमे जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे परबणे तिका शांती दियेन एक कोटान सांबाळ तुजी येताय आनी रजबोड चलयताय
ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू ख्रिस्त देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडलेले ह्या शिळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे देवाचे म्हाका पावना पुंजो त्रास म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. भुकेलो म्हाका तुमी काम दिले. हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केले ते म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केले ते म्हाकाच तुमी केले. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सवे एकवटान रावा. संसारार म्हजे काम तुमी मुखारून व्हरा. म्हजे करे पाटलावदां जाया. भुकेलो म्हाका तुमी काम दिले. हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केले ते म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केले ते म्हाकाच तुमी केले. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा ह्या सर्गींच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवंक तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडाशें कर. ताजे वरवीं ह्या संवसारी जिवितांत गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटाची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागतां. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रसादचे शीस करा. पवित्र स्नान दिया. आसा
असा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदा ती तरी आसा येतेच वम्रानी पूण थोडेच मागया आमी धन्या लागीं दाच्या क्रिस्ताची कडेच मागया आमी धन्या लागीं दाच्या क्रिस्ताची कडेच मुसा प्रसादचे शीस करा पवित्र स्नान दिया असा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदा मोगार पुत्रा सोबे अंगवार मरिया आशीर्वादे मावका Pagin sa Ukraine, Ramkam, Chduam, Shantas Mante, Babachip Tachin, Poet, Machinapi,